पावसान सरकारचो विकास एक्सपोज केला। श्रीस्थळ काणकोण वाठारात गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान वडा कडल्या जंक्शनाचेर बुरशें उदक रस्त्यार येवपाक लागला। नियोजन शून्यतेक लागून थळाव्यांक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गाडी आयली की त्या गाडयेचे उदक उचलून मोटरसायकली वचपाच्या मनशाचेर पडटा, ताज्या वेळाचेर स्लीप जावन पडटा आनी कितलेशे जण जर तर रेनकोट ना जाल्यार ते पूर्णपणे तांबडे जावन मातयेन सामके मागतात। सिच्युएशन म्हळ्यार जेन्ना पावस पडलो की न्ही, जेन्ना आमी सर्वीस रोडा वयल्यान मेन रोडार येतात तेन्ना गटाराचे उसपावणी सारकी जाल्ले ना, म्हळ्यार गटार सामकी तेमी उसपयल्ले नासले आनी तेतून चॉकअप जावन उदक भरता आनी उदक भरले कारणान जें उदक ओवरफ्लो जाता आनी मेन रोडार येता। मेन रोडार येयल्ल्या कारणान ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी येतात, व्हडल्यो 4 व्हिलर 6 व्हिलर येतात, इतले वेगान येतात की सायडीच्यान 2 व्हिलर बारीक गाडी तांकां पळयना आनी स्पिडीन वयतात आनी तेंचें उदक तेंच्या दोळ्यार पडटा आनी जे कोण बाबडे स्कीड जावन पडटा ते स्कीड जावन पडटात। बाबडे 2 व्हिलर तर एक पावस ओवरफ्लो जाल्ल्या कारणान उदकाची रस्तो दिसना कारणान स्कीड जावन पडटात। हेणी आमचे आतां काणकोणचे मेन हेजेन लक्ष घालचें की 15 लेबर आमकां काणकोणच्या एरिया पुरते हे केल्ल्यात सप्लाय केल्ल्यात, पूण कोणीच तेजेर लक्ष घातलें ना आनी त्या भागांनी इतलें उदक भरता की पावसान तर गाडी चलोवपाचीच ना थंय। आनी मेन थिंग म्हळ्यार आमचे काणकोणचे दैवत म्हळ्यार मल्लिकार्जून टेंपल, हे जागृतकाय टेंपल हे सगळ्यांक खबर आसा। वेगवेगळ्या भागांनी लोक त्या देवळाक आपल्या नम्रपणे पांय पडपाक येतात आनी जेन्ना ते त्या भागांतल्यान प्रवास करतात, ट्रॅव्हल जातात, हे उदक तर तेंगे आंगाचेर पडून सगळे भिजतात आनी एक खंय तरी एक तेंकां तेच घाणेरडें उदक, चिखलाचें उदक, रेब्याचें उदक घेवन देवळांक एंटर जावपाक पडटा। तेन्ना खुबशे लोकांनी आमकां कंप्लेनी केला ह्या उदकाक लागून तुमी तरी कोणाक तरी एक अपील करचें आनी हें उदक जें रस्त्या वयल्यान व्हांवता तें खंय तरी बंद जावचें। GOA365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।